मिकाच्या पुस्तकांतले वाचप. तुझी बेतकाची घेवन तुझे परचेक सरवाक वर. तुझ्या दायजाचो हिंड हो. पिकाळ बुंचे मोदेकात रानांत तो एकसुरो रावता. जशे पुर्विल्या काळार तो सरवाक वेतलो तशे ताका आतां बाशानांत आनी गिलेयादांत सरवाक वसोंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्ली ती विस्मितां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वाचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताची पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाल राग धरिनाय, बागार काकुळट दाखोवच्यांत संतोसताय. देखून परतून आमची काकुळट कर, आमचे गुन्यांव पांयां तळा मस्ती, सगळी आमची पातकां दर्याचे गुंडायेंत उडय. पुर्वी आमच्या पुर्वजांक सपत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजे विश्वासीपण आनी आब्राहामाक तुजी काकुळट दाखय. देवाचे उतार हे. सान लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आतां साबार सुंकागार आनी फातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरशी वेतले. हें पळोवन फारिसेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशे पुरपुरोंक लागले. हो मनीस फातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. उपरांत तो सांगी लागलो, एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हणलें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. चड दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपले आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो धुडू घेवन तो पयसल्या गांवांक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन चियेवन ताणें धुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेले सगळे होगडावन काबार जाताच त्या गांवांत एक कठीण दुखळ पडलो. तवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरांक चरोवंक धाडलो. दुकरांनी खावच्यो सांगोपणी खावन आपले पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें, तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा बुकेन मरतां. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारले. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशां मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी फाटीं भायर सरलो. पूत घरांतान पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हणलें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो, वेगीं वचा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेचो एक फाडको हाडून मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मरण पावल्लो तो आतां जिवंत जाला. सुकून गेल्लो तो आतां फाटीं मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. हेणे ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो फाटीं येवन घरा सरशी पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरां मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत फाटीं आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक फुटफुटीत फाडको मारला.
हे आयकताच तो रागान पेटलो आणि घरा भितर वसना जालो. तवळ ताचो बापूयस भायर येवन ताका बळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक झाप दिवन म्हळें, बाबा पळय, इतली वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलों. एकच एक फावटी तुजे उतार हांवें मोडूंक ना तरी म्हज्या इश्टां सांगाता गम्मत मारूंक आजून धर म्हणून एक बोकडेचे पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंताचेर विबाड केल्लो तो फाटीं आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी फाडको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच मुझे सांगाता आसाय आनी मुझे कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाऊ मरण पावलो तो आतां परत्यान जिवंत जाला, सुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतार हे.